गोंय साक्षरतेच्या मळार देशात पहिल्या क्रमांकाचेर पावला। गोंयचो साक्षरता दर सध्या 99.72% आसा। 2023 ते 2024 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो। केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हाणें लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळी। पुराय देशात साक्षरतेच्या मळार गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर पावला। 2023 ते 24 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो, मात सध्या तो 99.72%चेर पाविल्ल्यान साक्षरतेच्या बाबतींत गोंयान देशात पयलें स्थान मेळयलां। केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 2022 ते 27 ह्या काळात पुराय देशात निरक्षर लोकांमदीं साक्षरताय वाडोवपा खातीर सगळ्या राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशात न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम येवजण सुरू केल्या। ह्या येवजणे खाला 15 आनी 15 वर्सां वयर जाणी शिक्षण घेवना तांकां साक्षर करतात। खंयचेय राज्य वा केंद्र शासीत प्रदेश पुराय साक्षर म्हूण जाहीर करतले जाल्यार 95% वा ताचे परस चड साक्षरता दर मेळप गरजेचें आसा। ते प्रमाण आतां मेरेन गोंय, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, लडाख आनी त्रिपुरा ह्या राज्यांनी पुराय साक्षरताय मेळयल्या, अशें केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी आपल्या जापेंत म्हणिल्ल्याचें कळटा। साक्षरतेंत फुडें आशिल्लीं राज्यां: गोंय 99.72%, हिमाचल प्रदेश 99.30%, मिझोराम 98.20% आनी लडाख 97%। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।